देशभरात लोकसभा आणि विधानसभाच्यो बरोबर वेंचणुको घेवप तांत्रीक नजरेन खंय कशेंच शक्य ना, काँग्रेस म्हणटा। वर्स 2 वर्सां पयलीं ज्या राज्यांनी वेंचणुको जाल्यात थंय टर्म सोंपचे पयलीं वेंचणूक कशी कितें जावंक शकता काय म्हूण प्रस्न। एखादे सरकार पडल्यार फुडली वेंचणूक हें सर ते राज्य सरकार नासतनाच चलतलें काय म्हूण काँग्रेसीचो प्रस्न। See, it is a foolish statement. Now, you all know that so many places elections have taken place some months back, 1 year back. So you think there will be again election for the assembly? Just you answer this question. Will there be? So how can there be elections together? So he should have said as far as possible. Who wants to spend more money? Suppose the assembly has been dissolved, question of 1 or 2 months, and there is parliament. Surely they'll have together. What is the big thing? So many states there have been elections 1 year before, 2 years before. What is their period? 5 years. Can they have election? Anybody will go to court and get a stay. So just because you address some people and you say, what is your wish? Fine, as far as possible. Suppose now there are elections everywhere. I'm telling you this justification. Ek state in government potta, there is chaos, 6-1 president's rule. Dali, my thing ani 5 or dotlei election kurpak. So gradual and nataka. So wherever possible, there'll be election. Somjilo? Yeah. Okay. फाटल्या आणि आताच्या बीजेपी सरकारान फोंड्याक कसलेच काम केल्ले ना म्हूण रवी म्हणटा। लास्ट 2012 ते आयज 18 पर्यंत ह्या गोंयचे सरकार जो आसा बीजेपी एमजीपी आनी आतां गोवा फॉरवर्ड हेणी ह्या 5 आनी 2 7 वर्सांक फोंड्या खातीर कांयच केल्लें ना, कांयच आमकां दिसना। म्हणटच हे जेन्ना अशें येवन सरकार करतात पूण डेव्हलपमेंट ना, आमची कितें आशिल्ली मागणी कितें आशिल्ली की आमकां हांगसर कितें जाय ते आमी विरोधक, जेन्ना हांव विरोधक आसतना पयशे तुमचे कडेन आसात, तुमचें काम हें सगळें करपाचें, आमी तेंचे कडेन मागणी करतात, आमी मागणी करपाची, कारण जनतेचे पयशे हे सरकारा कडेन आसात, जावं बीजेपी एमजीपी आनी गोवा फॉरवर्ड हेंचे कडेन आसा पयशे। हे पयशे हांगसर तेणी खर्च केले म्हणून तेणी दाखोवचें कितें केलें, बाबा आपण अमकेंच केलां तेणी म्हणून सांगचें ह्या 7 वर्सांक, कितें तर दाखोवचें कितें केलां म्हणून। म्हणजे हे जनतेचे पयशे तुमचे कडेन येतात, तुमी कांय करूं शकना। फोंडेकारांक सदांच लायटीच्यो कटकटी, सरकार सापूच सुस्तावला। रस्त्यार मदीं आशिल्ले लायटीचे खांबे सुद्दां काडटले म्हणल्यार खंय तांचे जिवार येता। खांबे आसा मदीं, हांवें तांकां कितले फावटी रिक्वेस्ट केले खांबे काडपाचे। ऑपोजीट दीपकमल आसा ते आसा पळय तेजे शॉपा फुडल्या वाटेच्यान रस्त्यार खांबे आसा ते म्हणजे भितर घालात, तेवूय तेंचे कडेन पयशे ना म्हणटा ते कितें जाता म्हणजे लोक रस्त्यार मेल्यार करता। आतां वयर केरला कडेन पळय ह्या आपल्या राजीव कला मंदिरा कडेन रस्त्यार आहा मदीं तो काड म्हणलो, हे सुद्दां तेंचे कडेन काडपाक जायना। म्हणजे लोक मेल्यार जाता, एक्सिडेंट जाला कितें जालें जाय, लायटी तुटून सगळे पडटले वायर सगळे कडे मारल्यार ट्रक बिरक मारले जाल्यार, आनी ट्रक त्या वटेच्यान तुमी बेटवाड्यान त्या वटेच्यान खूब वयता, ट्रक हेवी व्हेकल त्या वटेच्यान वयता। ते हांगसर दीपकमलाचे ऑपोजीट आसा पळय थंय हे आसा खांबे आसा 2, तेवूय काड म्हणल्यार तेंचे कडेन इतले 2 खांबे काडपाक येना, 2-3 खांबे सगळे काड म्हणून केन्ना हेजे काडून तेजे धुकयता, तेजे काडून तेजे धुकयता। आनी आमकां बेगीन हे लपंडाव चल्ला लायटीचो, लायट गेल्यार सगळे तरेची लोकांक त्रास संवय जाल्या लायटीची। आतां लोकांक ते दिवे पेट्रोल बस बीन हाडपाचे बंद केले सगळे, आतां कांय ना। कॅन्डल घेवन वचचे, कॅन्डल कितले येता लोकांक मोठे उजवाडाक संवय जाल्या आनी कॅन्डल कशें येता, कॅन्डलाचें कितें जावं शकता। म्हणून हे सरकारान जे आसा हें सरकार कांय करूं शकचें ना। हें सरकार नाल्ल बसून ते कोणाक दिता म्हणल्यार ते 10 रुपयान कितें ते बसून दिवपाक शकले ना। म्हणजे अशें करून लोकांक तुमी फक्त सर्वीस वर दिना, पयशे घेता पूण सर्वीस ना। प्रुडंटा खातीर चेतन गवस आनी विवेक प्रभू। कुडबण जेटीन नुस्तें विकपावेल्यान बोटवाल्यांनी एजंटाचो वाद, कोफुसांव नाका म्हूण नुस्तेमारी खात्यान जेटीचो ताबो घेतला। कुडबणच्या बोटवाल्यांनी पयलीं 8 एजंटां कडच्यान नुस्तें घेवचें ना म्हूण थारायल्ल्यान वाद जाल्लो। ह्या फुडें वाद जावचो ना म्हूण चर्चिलाचो ग्रूप म्हणटा। चर्चिल म्हणटा कोणे तरी लोकांक खुबळावन घातलें।
आता कोणी कोणाकडच्यान नुस्तें घेवंक शकता. एक टायमाचेर हांव MP 2 फावटी बसलो पॉलिटिकल हे गाबद्यांनी म्हाका सपोर्ट केलो. हांव आय कॅन सी द गाबदी बंद सांगता म्हाका अरे काणा बाणा म्हणटा तो मुगे मनीस आसा तिनाचे हे आतां कितें जालें हें कोणी फुलयलें हें आतां आमगे विक्ट्री जालें न्हू तें फुलयलें आनी कितें पळय बाबा तूं सांगलें तो मनीस हाडा ना तूं बोलना सांग कुटबण जेटीचेर कांय ठरावीक एजंटांचे नुस्तें घेवचें ना म्हूण बोटवाल्यांनी थारायल्लें. प्रकरण जिल्लोधिकाऱ्याकडेन पावले. दोनूय पार्टी थंय आयिल्ल्यो. निमाणे जेटीच नुस्तेमारी खात्यान ताब्यांत घेतली. आतां एजंट जाय तांचे कडच्यान नुस्तें घेवंक शकतात. authority for the jetty authority is the only fishery. The all boat owners they can sell the fish whom they want. So how many people come there as a buyer? Voluntary can come and you are voluntary free to give to anybody. So what I have suggested is 7 boat owners fish. The whole buyers will not buy. We agree to them. But we want that fisheries take charge of the control of the jetty, which everybody agreed now. So jetty's control will remain with the fisheries forever. Okay? And we are free to give our fish to any buyer that is there. Teka agent monopoly करपा जाली. ती आमी ब्रेक केली कोर्टा वचून. So that is the reason why the any buyer in आले थिंगा. Buyers जायच नाही. Only thing we have to welcome now since the jetty is open. कांय एजंटांक माफिया म्हणले म्हूण वाद जालो. ताका लागून कुडबणचे बोटकार चाळवल्ले. आतां जालो तो सेटलमेंट तांकां मान्य. जो BSF म्हणटा तेका जेटीचेर अलॉटमेंट मेळना एक स्लॉट मेळना म्हणून कन्फ्युजन स्टार्ट जालें आनी तेम मागीर फिशरीसा कडेन 23 वा 24 एजंट रजिस्टर्ड केला खंय जरी तर तांकां 23 वा 24 रजिस्टर्ड आहा एजंट आनी तेमी मिडिया सांगिला की आमगे एजंट आहाय ते सगळे माफिया म्हणटाय ते जरी तर तुमगे 23-24 वर्ल्ड रँकींग एजंट आहाय जाल्यार आमगे माफिया एजंटा तुमकां दिवपाक गरज ना म्हाका दिसता तेंकां कशें कितकोन हें खबर ना आमगे एजंटाक परत नुस्तें घे म्हणून सांगो सारकें मरे आमगे एजंट जर माफिया जाय तो आमी चोयताय तांकां आमी नुस्तें दितले सो म्हाका दिसता आयज जे डिसिजन दिला एक्चुअली सगळे जे कोण लिस्ट दिला तांकां सगळ्या बॅन करपा जाय पूण आसूं तेणें आमगे आतां सांगिल्लें न्ही आमगे जो एल्विसान सांगिल्लो 8 जाणां गेले वी वील फॉलो दॅट वर्ड and we will follow the rules framed by the court, honorable court. No, we will not. See, we have the boat owners, union boat owners have made an arrangement with the old agents. जे त्या लोकांनी ज्या कोणा माफिया म्हणल्यानी आमी तेंचे बरो एको धंदो करताय आनी आतां तेच लोकां पयलीं जे कोण माफिया म्हण तेंकांय तेंचे बरो धंदो करप हें जावपा ना न्ही तेंका लागून तुमी कोर्टाक दे लेट देम वी आर नॉट डायरेक्टिंग टू एनीबडी ते कोणाकूय दी न्ही 8 जाणांनी तेंगे ओन अरेंजमेंट करपाचो हायकोर्ट ऑर्डर कर वी वील लूक आफ्टर आवर एजंट्स एंड आवर बोट ओनर्स हू आर विथ अस even if some others want to go with them they are most welcome so they will give to their agents they have got 26 agents with them see normally the confusion is प्रुडंटा खातीर सावियो डायस घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक